पार्टी जिंकली. काल आम्ही पळयलें की भारतीय जनता पार्टीन तिसरे फावटी हरियाणान आपलं सरकार करपाक वतात आणि एक मेजॉरिटी घेऊन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जाऊन आज खंय तरी भारतीय जनता पार्टी आज तिसऱ्या फावटी म्हणजे तिसऱ्यांदा लोकांचो विश्वास संपन्न करपा खातीर भारतीय जनता पार्टी आज सक्सेसफुल जाल्या आणि हाचे सगळे श्रेय म्हाका दिसता आमचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदींचे काम विकसित भारत 2047 हाचे स्वप्न आणि सगळ्या कार्यकर्त्यांची मेहनत सगळ्या आमच्या मिनिस्टरांची मेहनत त्यांच्या सगळ्या लोकांचो सपोर्ट हाच्या खातीर तिसऱ्या फावटी एक मोठ्या हातून म्हणजे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जावन भारतीय जनता पार्टीन दाखवून दिला की प्रत्येक कडेन थंय हरियाणानूच न्ही जाल्यार जम्मू काश्मीरान पासून एक बरी कामगिरी आज भारतीय जनता पार्टीन करून दिल्या आणि लोकांनी दाखवून दिला की आज भारतीय जनता पार्टीचेर आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हांचेर सगळ्या लोकांचो भरपूर विश्वास आसा आणि तो विश्वास वाडत वता. म्हाका याद जाता हे थोडे दीस पयलीं एक्झिट पोलान पसून आमकां सांगिल्लें की मेळपाक ना म्हणून हरियाणा ताच्या हातांतल्यान वतली आनी खंयच्या हातांतल्यान वतली पूण लोकांची शक्ती आसता लोकांची जी पावर आसता ताचे फुडें कांयच चलना आनी लोकांक दाखोवन दिला की एक बरें सरकार हरियाणान करून दाखयल्लें आनी ताजी पावती म्हणून आज तिसऱ्या फावटी आज निवडून दिल्या. आज खूब उमेद जाता. आज आमी सगळे कार्यकर्ते आमी एक धाकटीशी रॅली काडल्या आनी आमी स्वीट्स वाटली. आमचो सरकार आयलो म्हणून आमकां इतली उमेद जाली की आज प्रत्येक कडेन आमच्या वाड्या वाड्यांनी आज आमचे भुरगे स्वीट्स वाडटात आनी आमी असो करून आनंदोत्सव मनयतात. आयज अभिमानाची गोष्ट आमची काल आमची सरकार जी हरियाणात तिसरी फावटी येयली हॅट्रिक केली. खरेंच आमकां उमेद आसा देशभरान उमेद आसा. भारतीय जनता पार्टी जेन्ना कमळ फुटता तेन्ना प्रत्येक कार्यकर्ता आमी एक कार्यकर्ता म्हणून आयज आमच्या वास्को शहरान आमच्या आमदार बाब दाजी सालकारा वांगडा आमी एक भव्य रॅली काडून आमी सगळ्या लोकांक आमी जिलेबी वाटली आनी आमी हो प्रतिसाद आमच्या वास्कोन आसात. पूर्ण गोंयान हो इतली उमेदीची गोष्ट आसा कित्याक भारतीय जनता पार्टी ही सारखी मेजॉरिटीन जिंकलेली आसा आनी इवन दो काश्मीरान पासून आमी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी म्हणून येयलेली आसा. बरी गोष्ट आनी इवन हे सगळे वातावरण पळोवन अशें दिसता कित्याक प्रत्येक देशभरान भारतीय जनता पार्टीचो आनी बीजेपीचो जो प्रेम आसा मोदीचो जो प्रेम आसा तो दिसता. फुडल्या हे निवडणूक जी नोव्हेंबरान महाराष्ट्रान जातली तेतूनय आमकां दिसता आमी भरपूर भोवमतान आमी जिखतले आनी अशी आशा बाळगता की आमी मोदीचो हात बळकट करपाक जाय आनी देशाक आमच्या फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार भारतीय जनता पार्टी ही अख्ख्या देशा बरें येवपाक जाय. देव बरें करूं म्हणटात.